दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्यावेली सुनावणी धुकल्ली फुडें परत ड्राफ्ट करपा खातीर आराखडो धाडून दितले केंद्राक। सध्याचो आराखडो व्यवस्थित नाशिल्ल्याचो पर्यावरणवाद्यांचो दावो। ॲप आशिल्ली टॅक्सी सर्व्हिस दिवपाक थळावे टॅक्सीवाले जाले तयार, पूण गोवा मायल्स ॲपाक विरोध कायम। मुख्यमंत्र्यान सोमारा आपयल्या बसका, मायकल लोबोन केले स्पष्ट। बलात्काराचे केशींतल्या आनी एका दुबावितान पुलिसांच्या दोळ्यांक पुसली पानां। मडगांवच्या सत्र न्यायालयातल्यान रामचंद्रप्पान काडल्यो फुज्ज्यो। काणकोणचे बलात्कार केशींत पुलिशेन केल्लो अटक। आमी खातात ते खाणूय फॉर्मेलिन आशिल्ल्या नुस्त्या इतलेच धोकादायक। रसायनांचो वापर टाळून सेंद्रीय पद्दतीन करात शेतां। उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायाचो शेतकारांक उलो। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यावेली जनसुनावणी गोंय सरकारान फुडें धुकल्ल्या। जुलयाचे 7 तारखेर ही सुनावणी जावपाची आशिल्ली, पूण मंत्री आनी आमदारां वांगडा चर्चा केले उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतला। सध्याचो आराखडो धादोस करपी नाशिल्ल्यान तो परतून करपाचो निर्णयूय सरकारान घेतला। हो पुराय आराखडो चुकीचो आसा अशें म्हण लोकांनी बोळ घातिल्लो। राष्ट्रीय हरीत लवादान आखून दिल्ले वेळेक लागूनच सरकारान ही घाई केल्ली। शुक्रारा मंत्री आनी आमदारां सांगातान चर्चा करतकीर पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान हे विशीं म्हायती दिली। देखून गोंय सरकारान हो आराखडो परत नव्यान तयार करपाची मागणी केंद्रा कडेन करपाचें थारायलां। In the interest of Goa and Goans, it is decided that as the Environmental Minister of the State of Goa, I will write to GCDMA that the plan which is uploaded is not satisfactory, and you will please submit back to the NCSM and restudy and bring it back to us. So the public hearing fixed on 7th will be postponed by the Director of Environment. Secondly, what has happened is I will explain to you. हे प्रॉब्लम जावपाक कारण कितें आनी हो बेस मॅप जालो 96चो आनी हो बेस मॅप जावन परतून 2011 परतून करपाक जाय आशिल्लो, तो करूं ना। म्हूण आमचे आज गोंयकार सफर जाता बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनींग ऑफ दोज गव्हर्मेंट्स ऑफ 96 and 2011। हांव तेजे कोणाचे गव्हर्मेंट आसा म्हाका खबर ना, पूण जेन्ना हे इशू वाडपाक लागले आनी हायकोर्टानी मॅटर येवपाक लागले, लोकांची घरां डिमोलिशन लागता जाल्यार 2016 आमचे चीफ मिनिस्टरान सिरियसली घेतले मनोहर भाई पर्रीकरान आनी तांकां अपॉयंट केले NCSMाक की 2011चो प्लॅन कर 2016। हांव लोकांक सांगूंक सोदता, वी वील फायंड प्रॉपर सोल्युशन, वील कम विथ द प्लॅन ऑफ 2011, वील ऑल्सो कम विथ द प्लॅन ऑफ 2019 इज फास्ट एज पॉसिबल सो दॅट द पीपल ऑफ गोवा खंय तरी लोकांचे गोंयचे लोक सफर जावचे ना। हो विशय एकदाचो जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। ह्या आदी काँग्रेस सरकारांनी हो विशय मनार घेतलो ना, देखून ही परिस्थिती आयली अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। Whatever the issues are there, we are taking into the consideration, and according to that, whatever the changes suggested by the people, by the elected MLA, will take into the consideration, and we'll again going for the further planning. मजगती जनसुनावणी फुडें धुकलपाचे आनी नव्यान आराखडो तयार करपाचे निर्णयाक बार्देश आनी तिसवाडी तालुक्यांतल्या कोमुनिदादींनी येवकार दिला। ह्या आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर सुमार 20 कोमुनिदादी शुक्रारा मयड्यां एकठांय आयिल्ल्यो। The government has postponed, which itself means the government has agreed to all the objections that have already reached. And one of the main objection was that the NCZ-SMS did not consult the local communities and did not consult the village panchayats, the stakeholders, which is the first immediate objection. And now if the government has postponed, then I think it is time for the government to take back those maps, because the first objection is that you have not consulted the communities, so that stays the same. So you should go back, consult the communities and get back with a fresher date. It might take 4 months, it might take 5 months. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार आनी परवरीच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। ॲप आशिल्ली टॅक्सी सर्व्हिस दिवपाक निमणे कडेन थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी हयकार दिलो। गोवा मायल्साक मात तांचो न्हयकारच आसा। गोवा सरकारान स्वताची ॲप सर्व्हिस चलोवची अशें तांकां दिसता। ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा दर्यादेग वाठारांतले आमदार आनी टॅक्सी संघटनांची बसका आपयल्या। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हे विशींची माहिती मिडियाक शुक्रारा दिली।
सोमारा ह्या विशयाचेर सकारात्मक उपाय सापडटलो अशें ताकाय दिसता. हे बसकेक संबंधीत आमदारांनी तशेंच टॅक्सीवाल्यांनी मुजरत हजेरी लावची असो उलोय ताणें मारला. हायकोर्ट ऑर्डर जी आहा टू इम्प्लिमेंट जे आमचे मिटर्स म्हणून आहा डिजिटल मिटर्स आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी जो रेट तेंच्यांनी जो आयज हे केल्लो आहा म्हाका दिसता गोंयच्या हितान आनी आमच्या स्पेशली टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्स तांकां आपलो ॲप जावो म्हणजे दे थिंक दॅट these Goa miles are non-Goans, they are coming from other states of Goa, of India, and they do not want to work under anybody else because wo business जो आदिसून आहा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचो बिझनस. आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान आमच्या सरकारान ह्या एक अहें डिसिजन घेवपाक जाय की आमचे जे लोकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घेवपी हे यूथ आहा स्पेशली 20,000 यूथ जे टॅक्सी बिझनसान आहा तांकां न्याय दिवपाची आयज गरज आहा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पुलिसांचे अकार्यक्षमतेचेर बोट दवरपाच्यो घडणुको घडत आसात. शुक्रारा असोच एक प्रकार घडलो. बलात्काराचे केशीन दुबावीत आरोपी आशिल्ल्या रामचंद्रप्पाक सुनावणे खातीर मडगांवच्या सत्र न्यायालयात हाडिल्लो, पूण पुलिसांच्या हातीर तुरी दिवन ताणें कोर्टांतल्यान पळ काडलो. मुतून येता अशें सांगून तो संडासात गेल्लो, पूण थंयसावन ताणें फुज्ज्यो काडल्यो. पोरू वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत काणकोणा एके ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार जाल्लो. हे केशीत दुबावीत म्हण रामचंद्रप्पाक पुलिशेन अटक केल्ली. तो मूळचो तामिळनाडूचो रावपी. बेताळभाटी बलात्कार केशींतल्या मुख्य दुबावितान सांतिनेजच्या TB हॉस्पिटलांतल्यान पळ काडिल्लो. तो अजूनय फरार आसा. See, this is the second time it has happened. This only shows that the police are incompetent to discharge their duties. In offences of this nature, which are heinous, serious crimes against women, the police should be vigilant and take extra care to see that such incidents are not repeated. Now, first, that person escaped from a very serious offence. Now, equally serious is this offence. If he is not a local, he looks dangerous, he is desperate, they should make efforts. The court will grant permission to handcuff. एक्यूज हाडटा तेन्ना कोर्टान तांणी तांकां फूल प्रोटेक्शनान हाडपाचें की तो धांवचो ना म्हणून. हेकाच लागून हांवें महानंद ते सोडपाचें सोदताले. म्हाका विश्वास आसा, विश्वास ना आमच्या पुलिसेचेर. म्हाका एक मागणी करपाची आसा आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन. होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांणी लक्ष घालचें हें कित्याक लागून अशें जाता तें. एका पळय वचपाक दिला तांकां ताबडतोब काडून उडय थंयच्यान. They are not fit to wear that uniform. They are not fit to be escorts. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेंतले भाजपा आड आशिल्ले झूज आनीक खड जाला. मिलिंद नायका कडेन आशिल्ले शार उदरगत खात्याचो ताबो काडून घेवचो कार्लोस आल्मेदाच्या फुडारपणा सकयल्या नगरसेवकांनी मागणी केल्या. जाल्यार मडगांव पालिका मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकाक पदावयल्यान काडून उडोवचो अशें कार्लोस आल्मेदान मागलां. मिलिंद नायकाच्या आदेशा वयल्यानच सिद्धिविनायक नायक बसकेक गैरहजर राविल्ल्याचो आरोपय ताणें केला. कार्लोस आल्मेदाच्या फुडारपणा सकयल्ल्या पॅनलान नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकराचेर अविश्वास दाखोवन ताका भायर मारिल्लो. देखून नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर बुधवारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, पूण हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाचें कारण दिवन निर्वाचन अधिकारी सिद्धिविनायक नायक वेंचणुकेक गैरहजर रावलो. कार्लोस आनी ताजे नगरसेवक ताका पळोवपाक हॉस्पिटलांत गेल्ले, पूण सिद्धिविनायक तांकां हॉस्पिटलांत दिसून आयलो ना. म्हाका दिसता आयज 3 म्हयने आमकां म्युन्सिपालिटीक सारको स्टेबल चेअरपर्सन ना. आमी जेन्ना काम आमी स्टेबिलिटी कितें दाखोवन दिलेले 2.5 ते 3 वर्सां आमी दाखोवन दिल्ली स्टेबिलिटी कितें म्हणटा पळय ती आनी स्मूथ काम करताले. जशें जालें आनी हे दुसऱ्या कावन्सिलान जे टेक ओवर केले आपण तुम्ही पयले आसले 6 म्हयन्यान कशें आनी नांव सुद्दां कशें करप्शनाचें नांव घाण आयज हे कावन्सिल म्युन्सिपालिटीचे करप्ट कावन्सिल म्हणून घाण जालेलें आहा. आयज आनी एक झाड पडलेलें आसा जोशीच्या हितून कंपाउंडान. ही झाडां पडटा आमी कितें करता? आमी जाता तितले प्रायोरिटीचेर आमी ती झाडां कट करपाक जाय. आनी हे जे म्युन्सिपालिटीचे एपिसोड जाला पळय म्हाका जाय दिसता सांगपाक की आमचो मंत्री आसून सुद्दां हेचेर एक्शन जायना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टराक की तेजी मिनिस्ट्री काडून दुसऱ्याक दिवची. तो प्रेशरायज जावंक जायना म्हणून तो फीट आहा कळ्ळें न्हू. मायकल लोबोक दिवची आनी ताका डेप्युटी CM करचो गोंयचो.
तो बरो फीड आहा करचो तेका डेप्युटी सीएम एका मिलिंद नायकाक तेका प्रमोशन दिवचो फीड आहा तो दिवची तेका डेप्युटी सीएम जावनी तिसरो आनी एक गोंयचो 2 आहात. सिद्धिविनायक इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. त्याचे अनेक केस आहेत. युरो जिम Goa Institute of Management, so I think he was not copying them. There are two financial of his in gym. He was not copying them for gym exams. Please, Vinayak, he has got a bad career. He was Vijay and Tekapur Party. Vijay had issue with him. I think this type of officers should be dismissed. Elections have to be conducted by the design officer without fail. Actually, it's a crime what he has done. मजगती आपल्या पॅनलाक संद मेळची हे खातीर मिलिंद नाईक नगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक फुडें धुकलपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकरान केला. नवो नगराध्यक्ष 2 दिसां भितर वेंचलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. पळयात. तेजो पॅनल आसा तो डिफीट जाता तेजे लागून हो मिसयूज करपाक लागलेलो आसा आनी खंय तर ताका हो इगो प्रॉब्लम जालो आसा. अहंकार जो वाडला ताजो जो इगो ताका वाडलेलो आसा कित्याक डिफीट तो सहन करूंक शकना. सो तेज्या लागून हो ही फक्त ऑफिसरांक प्रेशरायज करता आनी बाबा तुमी हे एक्सक्यूज दिया म्हणून सांगता. त्या प्रमाणे तेज्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ऑफिसर हांगा काम करपाक लागलेले आसा. हांव मागता सीएमा कडेन कितें इमिजिएटली ताणें हेजेर एक्शन घेवपाची. हे ताका UD मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री कडसून ताबडतोब काडून उडोवपाचो. ताका 2 वर्किंग डेज मंडे नाल्यार ट्युजडे भितर जर डेट्स येवना जाल्यार आमी डिसायड केलेले आसा आमी मोर्चा व्हरतले. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलराचेर आमी मोर्चा व्हरतलो. तेच प्रमाणे डेट दिल्या उपरांत सुद्दां परत ही घटना घडची न्हू परत पोस्टपोन जावपाची हे आनी कसले निमित्त काडचे न्हू म्हणून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन कितें इमिजिएटली तेणें DMAकूच प्रिसायडींग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून थंयसर अपॉयंट करचो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सदच्या जेवणांतल्यान आमच्या पोटांत वता ते अन्न लेगीत नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिना इतलेच धोकादायक. उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. खास करून रसायनां वापरिल्लीं फळां विखारीच असतात. ताका लागून सेंद्रीय शेतांचेर भर दिवपाचें आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यान दिलां. शुक्रारा सांग्या शेतकी विभागाचे नवे इमारतीचे उक्तावण जालें. त्या सुवाळ्यात विजय सरदेसाय उलयतालो. सेंद्रीय शेतांच करप काळाची गरज अशें ताणें सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. सगळ्यांचो खंयच्याय मतदारसंघांतलो क्लस्टर घाल्यात जाल्यार ते सांगयाक जालें. आता प्रसादान क्रांती करून दाखोवंक जाय की सगळ्यांनी ती ऑर्गॅनिक वचूंक जाय. ऑर्गॅनिक इजिली लोक वचना कित्याक वचचे काय म्हणल्यार क्रॉप हे प्रोडक्शन कमी जाता तितलो फायदो जायना. पूण ते नुस्तें फॉर्मेलिन इशू आसा कसो जाला तश्यो खबऱ्यो. एक दीस अशें जावंक शकता की आमी जे खातात ते आमी जेवण काय ते वीक काय म्हणून एक प्रश्न येता. कित्याक येता कित्याक इतकी आमी कॅमिकलां मारतात की कॅन्सर जाता तो ताजे खातीर जाता. पूण खंय तरी क्रांती करूंक जाय खंय तरी सुरवात करूंक जाय. एका तेंपार शेतांनी गिरेस्त आशिल्ल्या सांगे तालुक्याचेर उदकाच्या उणावाक लागून कसली पाळी आयल्या ताचेर सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकारान उजवाड घालो. इस्रायलाक 93% उदकाचो परतून वापर करत ते शेता खातीर कशे तरेन वापर करतात ताचेर विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयांतय हो पॅटर्न हाडूं येता अशें ताचें म्हणणें. इस्रायला कडेन पेट्रोल कांयच ना. इस्रायला कडेन उदक आहा. रिसायकलिंग म्हणटा ते 93% ऑफ द वॉटर इज रिसायकल. धुवन तूं उदक भायर उडयता खंयच्याच भायर उडयनात ते सगळे रिसायकल करता आनी एग्रीकल्चराक वता. एग्रीकल्चर आनी उदक हे 2 हाजेर आनी आतां टुकली ताजेर ते इस्रायल फुडें पाविल्ला. हो मॉडेल आमी गोंया एडॉप्ट करूंक शकता. ते गोंय जावंक शकता. हांवें खूब पळयलेलें आहा आनी ते इस्रायलचे लोक हांगा येवपाचे आहा. सरकारान तांकां आपोवंक ना ऑन देअर ओन ते येवपाचे आहा. ऑगस्ट 18 तारखेक ते येवपाचे आहा. तेन्ना तुमी बी सगळ्यांनी येवन ते पळोवचें. आमी एक एग्रीकल्चराचेर हें करुया डेमॉन्स्ट्रेशन करुया. हांगा करपाक जाय तुमी सांग्यार चड एग्रीकल्चर. सांग्याच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर. निकत्याच पडिल्ल्या पावसात कांय सुवातांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. फाटल्या 48 वरांत गोंयांत पावसान झोडपून काडले. पणजे आनी मडगांवच्या कांय वाठारांनी रस्त्यारच व्हाळ तयार जाल्ले. हे पळयात. पणजेच्या कांय सकल वाठारांत पावसाचें उदक सांठवन राविल्लें. जायते कडेन गटारां चोंदिल्ल्यान रस्त्यावेल्यान अक्षरशः न्हंयेंतल्यान गेल्ले वरी वाहनां धांवतालीं. पाट्यावेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर गार्डना कुशीचो रस्तो
तातूंतलोच एक. पालिकेन पावसा आदीं ताचेर उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान आयिल्ली ही परिस्थिती. बांबोळे कुजिरा संकुला मुखावेल्या रस्त्याचेरय व्हाळ व्हांवतना दिश्टी पडटाले. ताका लागून विद्यार्थ्यांक भोव त्रास जाले. मडगांवच्या भितरल्या रस्त्यांनी उदक सांठोवन राविल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली. घोग्यांनी पावस पडपाक सुरवात जाल्या उपरांत तर वाहनांक येरादारी करप कठीण जावन रावलें. बरीच वर्सां हेंच चल्लां. नागरी संस्थेन दुर्लक्ष केल्ल्यान मडगांवकारांक त्रास सोंसचे पडले. मडगांवकार सांगतात ते प्रमाण पालिकेन गटारां उसपुवपा खातीर 25 लाखांचे टेंडर काडिल्लें. पूण हें काम वेवस्थीत केल्ल्याचे पुरावे मेळनात. उरफाटे पावसाच्या उदकानच कामांनी जाल्लें घाळपण दाखोवन दिलें. गटारांचें काम वेवस्थीत केल्लें जाल्यार शारांत इतलें उदक कशें कितें सांठोवन रावतलें आशिल्लें. आज मुख्य कारण म्हणल्यार आज हें बुडपाक जे आमगेले म्युनिसिपालिटी आनी SPD जेन्ना जे आमचे नाला 3 मिटर आसा ते 1 मिटराचे नाला करून ड्रेन करून तेंच्यांनी हें केलां. हातूंत स्कॅम आहा, व्हडलें स्कॅन्डल जावन जे आमचे पयले जे इंजिनियर जे टॅक्निकल इंजिनियर आहा तेंच्यांनी सारकी हें करूं ना. हालीं तेंच्यांनी एक 25 लाखाचे म्युनिसिपालिटीन टेंडर काडलें डिसिल्टिंग करपाक. तें डिसिल्टिंग जावंकूच ना. आमी सांगिल्लें की म्युनिसिपालिटीन सपोज खरें काम केलां, डिसिल्टिंगाचें काम केलां जाल्यार तो लिस्ट खंय खंय ड्रेन हें केलां तेजें लोकेशन हें पब्लीश करचें म्हण. पब्लीश म्हळ्यार हांव म्हणटा पेपरार करपाक जाय म्हण तांची ओन वेबसायट आसा. सो एटलीस्ट लोकांक कळ्ळें ती खंयची ड्रेन्स तें एक्चुअली क्लीन केल्या. आनी आतां म्युनिसिपालिटीच्या मुखारच पळया आमी हें फ्लडींग जावपा कारण कितें जे सकयल्ले ड्रेन आहा त्यो क्लीन जावना. सो जेन्ना त्यो ड्रेन्स क्लीन जायना जाल्यार ते डिस्चार्ज आहा तो स्लो जाता. फुडल्या 24 वरां भितर गोंयांत मोठो पावस पडटलो असो अदमास पणजेचे वेधशाळेन उक्तायला. गोंयाक वेधशाळेन सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी दिल्या. Out of the 13 stations that we are getting rainfall reports, 6 stations reported heavy rainfall, that is rainfall beyond 7 centimeter in 24 hours. And among that 6 stations, actually 2 of them were reporting very heavy rainfall, that is rainfall beyond 12 centimeters of rainfall. In the past 24 hours, the highest rainfall that was reported at Sangem, which was almost 15 centimeters of rainfall. And second was Kepem reported 13 centimeters of rainfall. Total average rainfall for Goa up to now stands at 590 mm of rainfall, and that is actually 28% less than what the normal rainfall for this time period. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख, जाल्यार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेकर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दीनदयाळ स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या कार्डांचे तुम्ही नूतनीकरण केलां? जुलयाच्या आदीं केल्ले आसत जाल्यार लेगीत तुमकां परतून नूतनीकरण करचें पडटलें. जुलय ते ऑगस्ट म्हयन्या मजगतीं कार्डांचें नूतनीकरण करून घेवचें पडटलें. येवजणेचो सल्लागार बाळकृष्ण पैन म्हायती दिल्या. हे येवजणेचेर आतां मेरेन 60 कोटी रुपया खर्च केल्यात. तातूंतले 40 कोटी रुपया खाजगी जाल्यार 20 कोटी रुपया सरकारी हॉस्पिटलांनी खर्च केल्यात अशें पैन सांगले. हे येवजणेत 36 खाजगी तशेंच 5 सरकारी हॉस्पिटलांक आस्पावन घेतल्यात. शिरोडेच्या कामाक्षी आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत हे येवजणेत आस्पावन घेतले अशेंय ताणें सांगलें. आतां मेरेन 9 लाख लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. आतां आमी जवळ जवळ 5 कोटी प्रत्येक म्हयन्याक ऑल ओवर गव्हर्मेंटाक प्रायवेट हॉस्पिटलाक फारीक करता. आनी त्या हातून जवळ जवळ आमचे 21,000 लोकांनी ह्या केजीच्या स्किमीन फायदो घेतला. जवळ जवळ 36 हॉस्पिटलां ऑल ओवर गोंयांत आसा, 10 प्रायवेट हॉस्पिटलां भायर आसा, 5 गोवा सरकारची हॉस्पिटलां म्हणजे GMC आनी हेल्थाची हॉस्पिटलां आनी 1 आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसा. पॉलिसी पिरियड गोवा गव्हर्मेंटाचो आसा ह्या स्किमी खातीर ते सप्टेंबर टू ऑगस्ट. तेन्ना ही 2 म्हयन्याची रिन्युवल आमी आतां सुरू केल्या. ती 1 जुलयच्यान 18 सेंटरां गोंयभर ही सकाळीं आनी सांजे म्हणजे तांचो टायमींग दिल्लो आसा. SMS द्वारे सगळ्यांक SMS वतली प्रत्येक सेंटराच्या त्या एरियेक लोकांक आनी त्या प्रमाणे लोकांनी येवन आपली कार्डां सगळीं रिन्युवल करची. जवळ जवळ टोटल 2,24,000 ही रिन्युवल कार्ड आसा आनी नवीं आतां कार्ड लोकांनी केल्या ती 9,000 आसा. म्हणजे टोटल 2,34,000 कार्ड्स आमी
आमची रिन्युअलाक येतली आतां. मदीं जर कोणें रिन्यू केल्लें आसत, आमी मार्चान रिन्यू केल्लें, तांकांय सुद्दां ह्या लोकांनी आतां रिन्यू करूंक जाय परतें. सो कार्ड रिन्यू टू बी डन इन मंथ ऑफ जुलै एंड ऑगस्ट स्पेसिफिकली. नो मोर एक्सटेंशन वील बी देर. सो तुमची कार्डां सगळ्यांनी जर केलीं रिन्युअल जाल्यार तुमकां ताजो ह्या येवजणेचो फायदो मेळटलो. आनी जर केली ना जाल्यार कार्डां ती ब्लॉक जातली. हाज्या फुडें म्हाका हें म्हणपाचें आसा की नवीं जीं कार्ड लोक आसा 5 वर्सांचे रेजिडेंट जाल्ले आसा, ताणें आपलें आधार कार्डाचें घेवन ताजें आपलें आयडेंटिटी कार्ड आनी रेजिडेंट सर्टिफिकेट लायक पासपोर्ट, लायसन किंवा वोटर ID हें 5 वर्सां पयलीं तुमकां गोंयांत मेळिल्लें आसत, तें ताज्या बदली रेजिडेंट सर्टिफिकेट बदली हें घालूंक मेळटा तुमकां. सो आधार कार्ड आनी रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवन लोकांनी नवीं कार्डां करूं येता. आतां पर्यंत आमी 60 कोटी एका वर्साक 21,000 केजीस, आतां सांगिल्ले प्रमाणे 21,000 केजीस लोकांक जाल्यो. 60 कोटी आमी रिलीज केले, तातूंत 40 कोटी प्रायवेट हॉस्पिटलांक आनी 20 कोटी गव्हर्मेंटाक जाल्ले आसा. ते रिलीज तांकां करपाची गरज लागना, पण आमच्या कार्डा प्रमाणे ते कार्डाचे स्वायप जाता. टोटल 40 crores लायबिलिटी ह्या वर्सा आमकां आयिल्ली गव्हर्मेंटाक. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आषाढी एकादशी निमतान मुळगांव दिवचलचे वारकरी मंडळ पंढरपुरा वचपाक भायर सरले. 13 दिसांनी हे वारकरी पंढरपुरा पावतले. विठ्ठलाचे मुखदर्शन घेवपा खातीर पंढरपुरा चलत वचपाची ही परंपरा फाटल्या कितल्याच वर्सां सावन चलत आयल्या. पळयात मुळगांवचे वारयेची ही काय खिणचित्रां. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.